रोमकारांक पत्र ओवेसोर 2 ओळी 17 ते 29. जुदेव आनी सोमूर्त. आतां तुजें कितें? तूं आपूण जुदेव म्हणटाय. सोमूर्तेचेर तूं पातयेवन आसाय. तुज्या देवाचो तुका अभिमान आसा. ताची खुशी तूं वळखताय आनी सोमूर्त शिकलाय देखून वायट सोडून कितें बरें विंचून काडचें तें तूं समजताय. तूं कुड्ड्यांक वाट दाखोवपी, काळोखांत आसलोल्यांचो तूं उजवाड, बुद नासलोल्यांचो तूं शिकोवपी, साद्या भोळ्यांचो तूं गुरू म्हूण तुका तुजीच खात्री जाल्या. कित्याक सोमूर्तींत सगळी जाणवाय आनी सगळें सोत आटापलोलीं तुका मेळटात. तूं हेरांक तर शिकयताय. तुकाच कित्याक शिकयनाय? चोरू नये म्हूण दुसऱ्यांक उपदेश दिताय. तर तूंच कसो चोरताय? पोरदवार करूं नये म्हणटाय आनी तूंच पोरदवार करताय. हें कितें? कुड्या देवांचो कांटाळो धरताय खरें आनी तांचीं देवळां नागयताय तो तूंच न्हय. तूं सोमूर्तीची वडवीक सांगताय आनी तरी तूंच सोमूर्त मोडताय म्हणटोच तूं देवाचें नांव भोसडायताय. तर पवित्र पुस्तकार अशेंच बरयलोलें आसा, राष्ट्रां मदें देवाच्या नांवाची निंदा जाता ती तुमकांच लागून. तूं सोमूर्त सांबाळताय जाल्यार सुनोत तुका उपकारता खरी, पूण सोमूर्त मोडताय जाल्यार सुनोत तुवें केल्ल्या आसताय ती करूंक नासलोल्यो पोरी जालोय. सुनोत करूंक ना तो विदेशी मनीस सोमूर्तीचे कायदे पाळता जाल्यार देवा मुखार तो सुनोत केल्ल्या जुदेव मनशा सारको जावचो ना. बरयलोली सोमूर्त हातांत घेवन आनी सुनोत करूनय तूं जुदेव सोमूर्त मोडताय म्हणटोच आपले कुडीची सुनोत करूंक ना तो विदेशी मनीस सोमूर्त पाळून तूं अपराधी म्हूण दाखोवन दितलो. तर खरो जुदेव कोण आनी खरी सुनोत खंय आसा? भायल्यानूच जुदेव तो खरो जुदेव न्हय आनी सुनोत कुडीचीच जाल्यार ती खरी सुनोत न्हय. जो कोण भितरल्यान जुदेव तो की खरो जुदेव. ताची सुनोत काळजाची सुनोत. ही सुनोत बरयलोले सोमूर्तीची न्हय, पूण देवाच्या आत्म्याचें काम. असल्या मनशा कडची न्हय, बोगोर देवा कडची वाखाणी मेळटा.